आनी ताका लागून सदांच आमी दुसऱ्यांक पावंक जाय म्हणून आमकां पयल्या वाचपान अब्रामाक कितें जाता तें पळयता हांव. थिचोच तो बसून आसलेलो आनी तुमी जाणा तो रणेंत कितें जाता सगळो तो कालोर वयर सोदता आनी धुंवर कसो येता आनी थंयसर मागीर कितें कितें दिश्टी पडटा. अशें तो आपल्या तुंब बसून आसलेलो तेन्ना ते एक जाण मनीस ताचे शी येतात ते पळयता तो म्हणटा थंयसर धांवन वता म्हणटा तुमी मातशें राहात हांगसर तुमी म्हजे पावणे कशे कोणूच हे सायडीन येना तुमी आयलेले आसात तुमी मातशें कितें घेयात आनी खायात आनी मागीर वचा फुडें. ते म्हणटात बरें कर तुका कितें जाय पळय तें. तो वचून साराक सांगता अरे हें कर गो मातशें 2-3 पिठाचें हें भाकरी करून काड 3 तोरी जाय तांकां. आनी तो वता आनी मागीर पाडकुलो घेवन ताका तयार करून हाडटा दूद आनी मागीर कर्ड्स हाडटा आनी तो तांचेशी वचून तांकां दिता आनी तो थंयसर रावता तांचे बरोबर. ते ताका कितें सांगता फुडल्या वर्सा जेन्ना आमी येतले तेन्ना तुजी बायल प्रसूत जातली म्हणटच तसोच मानता. एक जाणो जावंक जाय जेन्ना आमी कितेंय बरें कोत्ता तेन्ना तें आमकां बरेंपण पोत्तून येतलेंच कशें तरेन आमकां जाय पळय तशें न्हय देव जाणो. ताका लागून जेन्ना आमी कितें बरें कोत्ता न्ही तें सदांच तो आमचें सगळें आसा म्हणटच ताका एकवटून तें करया तेन्ना आमी निस्वार्थी जातले. म्हणजे आमी अपेक्षा कसलोच आशा दवरची ना की हांवें हें केलां म्हणजे ताणें करूंक जाय म्हाका ना. आमी उदार काळजान कोत्तेल्या आनी देव मागीर आमकां ताचो परत फेड कोत्ताच. तो आमकां परतून बरें दिताच. कित्याक दिता जितलें आमकां तो दिता तितलें आमी दुसऱ्यांक दित तर तें अदीक आनी अदीक वाडत वता आनी मागीर आमकां आनिकूय दिवंक जाता आनी हातून आमी देवा सारकें जावंक लागता. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं न्हय